प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची चवथी चीट 35 ते 40 आनी 1 35 to 41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजू एकमोळ तोंडायता त्या दिसा सांज जातूच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक मोठें वादळ मोड सुटलें आनी ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी ओडें उदकान भरोन बुडोवंक पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दोरयाक म्हणलें, घोपचीप, थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दोरया पर्यंत ताचें आयकतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें आयचें शिवर्तमान आमी हाचेर नियाल करच्या पयलीं आमी पळोवया ह्या 2-3 दिसांनी आमी कितें आयकता. ह्या माकुच्या चवथी चिटीन जेजू भावार्था वरवीं शिकयता. तो एका वोंपीची वोपार घालता. तो म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा एक बीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ह्या चवथ्या चिठीन भावार्था वरवीं शिकयलो, तेन्ना कितें जाता? ताणें तांकां सगल्यांक आपल्या शिसांक त्या उतराची सजमणी दिली. कित्याक तो वोपारांनी उलयतालो. तो सगल्या लोकां कडेन वोपारांनी उलयतालो, पूण आपल्या शिसांक ती वोपार सजमून दितालो. आनी भावार्थ कसो चलता, खंय आमकां अधिकार आहा त्या उतरा वरवीं, तें सगळें शिकून तांकां सगळी शिकवण दिल्या उपरांत तांचो भावार्थ खरेंच वाडूंक जाय आसलो. पूण कितें घडटा? आपली सगळी शिकवण दिल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, चलात आमी दुसरे वाटेन वसया, पोलतोडी या. 35 वडीन जेजू कितें म्हणटा? पोलतोडी या. आनी जेन्ना पोलतोडी वेतात, ते एका व्हड्यान आसतात आनी अकस्मात एक वारो येता. आनी जेजू आख्खो दीस शिकयतालो. म्हाका दिसता तो थंयसर एअर कंडिशन नासली, थंयसर जेवण नासलें, थंयसर बरो बसपाक जागो नासलो, इतली गरमी आसताली काय. आनी जेजू आख्खो दीस लोकांक शिकयता, थकलोलो. आमी सजमोंक जाय की जेजू खरेंच एक मनीस आसलो म्हणून. आमी जाणो तो देव म्हणून, पूण तो खरेंच मनशाचो पूत म्हणून ह्या संवसारान आयलो. आनी तो एका आमचे भाशेन तो थकतालो. आनी आतां तो व्हड्यान न्हिदला आनी आपल्या शिसांक म्हणटा, पोलतोडी या. आनी अकस्मात एक वारो येता आनी शीस एकदम तांकां भिरांत दिसता. कित्याक ते सजमतात की आतां ते मरतले म्हणून. आनी कितें म्हणटात ते 38 वडीन, गुरुजी, आमी मरतांव, तें तुका कांयच पडोंक ना? गुरुजी, आमी मरतांव, तें तुका कांयच पडोना? भाव भयणीनो, आयज आमी कितले पाटी ह्या शिसां भाशेन असलींच उतरां उलयता. जेजू, आमी मरतांव, तुका कांयच पडोंक ना? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूक उठयतात आनी ताका सांगतात, गुरुजी, आमी मरतांव, तें तुका कांयच पडोंक ना, जेजू कितें करता? गुपचीक तो थंयसर त्या वाऱ्याक हुकूम घालता आनी तो दोर्या आनी सगळें थंड जाता. तेज्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? पोत्तून म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? भाव भयणीनो, आमी कितले फावटी देवाक शीण घातला काय? आमी मोत्तांव जेजू, आमकां पयशे ना जेजू, आमच्या भुरग्यांक शिर्वीस ना जेजू, आमकां कोवीड आसा जेजू, हें हा तें हा म्हणून आमी उलयता. आनी भाव भयणीनो,
ही जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलेली 2000 वर्सां पयलीं तीच उतरां जेजू आमकां म्हणटा आयज, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावार्थना. बावाड कित्याचेर? जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. भाव भयणीनो, जेजून कुर्सार सगळें घेतलें. आमी भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान भरल्या. हें कर, मागणें कर, हाका आपय, ताका आपय, हाका सांग उपास कर, इतली नोवेनां कर, इतलें मागणें कर. आनी देखून आमी कांयच आमकां कसलोच फायदो मेळोंक ना, कित्याक आमचो बावार्थ जेजूच्या उतराचेर ना. पूण जेजू आयज म्हणटा आमकां, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, वाचता, पाळटा, ताजो फायदो आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां दिसता, तेन्ना आमी कसलींच असलीं उतरां उलयतले हांव जेजूक, जेजू आमी मोडटा, तुका कांयच पडोंक ना. जेजूक देवाक आमचो इतलो मोग आसलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत जेजूक धाडलो. जुवाची 3री चीट 16वी ओळ इंग्लिशीन म्हणटा, God so loved the world that he sent his only son so that all those who believe in him may not perish but may have eternal life. भावार्थ. भाव भयणीनो, देवान आमकां सांगना तुम्ही मागणें करा, उपास करात, नोवेनां करात, देवस्पण करात, धर्म करात, तेन्नाच तुमकां मेळटलें. ताणें फकत म्हणलां भावार्थ दवरात. आनी त्या वेळार जेजू आमकां तोच प्रश्न विचारता, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना, म्हज्या उतराचेर भावार्थ ना. हांवें तुमकां सगळें कुर्सार, हांवें तुमची सगळी पिडाक, सगळे कश्ट, सगळें शिराप, सगळें तुमचें गरीबपण हांवें घेतलें तुमकां गिरेस्त करपाक, तुमकां पिकोवणी हाडपाक. जेन्ना भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर नियाल कोत्ता, खरें जें जेजून घडलां आमकां तें आमी खरेंच ताचेर भावार्थ धरता, तेन्ना आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिता. आमी फकत कसलीं असलें देवस्पण करना, पूण आमी फकत भावार्थान तें आमी घडोवन हाडटा. आनी जेन्ना आमी ते देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, खरेंच आमचो भावार्थ इतलो गोठ आहा की आमकां कसलोच त्रास जावचो ना. देंवचार आमचे कडेन येवन कसले त्रास केले जाल्यार आमच्या भावार्था वरवीं आमकां जैत मेळटा, कित्याक जेजून आमकां जैत हाडलें खुर्सार. आयज जेन्ना ही अशी वर्तमानाचेर नियाल कोत्ता, फकत इतलेंच आमी मनान दवरया, जेजूक आमी केन्नाच शीण करपाची गरज ना, इतले मागणें करपाची गरज ना. आमी फकत मागणें करता, हाका बरो कर, ताका बरो कर, जेजू ताका बरो कर, हाका बरो कर. आमी फक्त देवस्पणान भरल्या. जेजू कितें म्हणटा, आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? भावार्थ आसा जाल्यार भाव भयणीनो, त्या उतराचेर आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. आनी खरें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमी फावो करून आमी खरेंच स्वर्ग आसा म्हणून ह्या संवसारान आमी जियेया. खरेंच जैतिवंत जिवीत जियेया. आनी खरें जें जेजून घडलां आमकां बरें जिवीत तें आमी जियोया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.